वेलकम एवरीवन. आयच्या काळान खूबशी दुयेंसां येयल्लीं आसा आनी त्या दुयेंसांक ट्रीट करपाक जायते औषधीक उपचार येयल्ले आसा. सो तसोच एक औषधीक उपचार म्हटल्यार होमिओपॅथी. सो होमिओपॅथी बद्दल उलोवपाक आमच्या मुखार आसा डॉक्टर डॉमिनिक डायस, जे सेंट्रल कावन्सिल ऑफ होमिओपॅथीचे मेंबर आसा, तशेंच हमाय म्हणजे होमिओपॅथीक मेडिकल असोसिएशन ऑफ इंडिया गोवा ब्रांच हाचे ट्रेजरर आसा. आनी वांगडा आसा डॉक्टर श्वेता गांधी, जे म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे होमिओपॅथीक कन्सल्टंट आसा. वेलकम डॉक्टर्स. डॉक्टर्स, पयलीं म्हटल्यार आमकां सांगा, हे होमिओपॅथी म्हटल्यार कितें? होमिओपॅथी म्हणजे एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ओके, जी बेस्ड आसा एक फिक्स प्रिंसिपलाचेर, म्हणजे लायक क्युअर्स लायक. ओके, एक सपोज तुमकां उदाहरण दिलें तर आमी जे नॉर्मल आमी किचनान यूज करता कानो आमी जेन्ना कट करता तेन्ना कट करतना दोळ्यांतल्यान दुकां येता, नाजाल्यार नाक व्हांवपाक लागता. तसोच जेन्ना आमी कोणाक थंडी जाली तर आमी कानाचो ताका ज्यूस करून दिलो जाल्यार ती थंडी बरी जाता. सो होमिओपॅथी तशेंच, होमिओपॅथीन आमी हो आतां कानो जो आसा न्ही तो क्रूड फॉर्मान आसा. सो आमी होमिओपॅथिकान एक प्रोसेस यूज करता आनी तितूंतल्यान आमी ते कानो जो क्रूड फॉर्मान आसा ते प्रोसेस यूज करून ते ड्रग फॉर्मान आमी तो कानो यूज करता. अच्छा, ओके. तुमी म्हटलें न्हू की जर तर थंडी जाल्या आनी तेन्ना कानो दिलो जाल्यार सारकें जाता. तशेंच बेश्टो कानो दिलो जाल्यार सारकें जाता काय ना? तशें हांवें तुमकां सांगलें तशें होमिओपॅथीन एक प्रोसेस आसता टू प्रिपेर द मेडिसीन. तो कानो जो आसता तो क्रूड फॉर्मान आसता. सो आमचें एक प्रोसेस आसता ताका आमी म्हणटा पोटेंटायझेशन. ओके, त्या प्रोसेसान जे ते कान्याची जी क्रूड फॉर्म आसता न्ही ते कमी जायत वता आनी तेची जे ड्रग पावर जो आसता न्ही तो वाडटा. सो द क्वॉन्टिटी जी ड्रगाची आसता ती कमी जाता आनी जी क्युरेटीव जी प्रॉपर्टी आसता पळय ती वाडटा. ओके. खुबशे लोक अशें चिंततात की होमिओपॅथी आनी आयुर्वेदीक सेम म्हणून. सो होमिओपॅथी कशें डिफरंट आयुर्वेदिकाकून? बेसिकली होमिओपॅथी एक सिस्टम जे आसा जे डिस्कवर केल्लें एक जर्मन डॉक्टरान इन 1790. आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वॉज डिस्कवर्ड इन इंडिया आनी खूब वर्सां पयलीं केल्लें, खूब सेंचुरीज पयलीं केल्लें. होमिओपॅथी इज अ मच रिसंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, खूब रिसंटली डिस्कवर केल्लें आसा आनी कंप्लिटली डिफरंट. होमिओपॅथीचो प्रिंसिपल आसा, आयुर्वेदाचो प्रिंसिपल आसा, कंप्लिटली डिफरंट आसा. पण होमिओपॅथीक मेडिसिन तितून म्हणटा की स्टिरॉइड्स असतात म्हणून. ना, दॅट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. होमिओपॅथिक मेडिसिन्सान स्टिरॉइड्स बिलकुल आसना. इट इज जस्ट शुगर ऑफ मिल्क, मिन्स लॅक्टोज जे आसा न्ही, गोट्स मिल्क यूज करता, तर लॅक्टोज यूज करता. सो देर इज नो स्टिरॉइड्स एब्सोल्युटली इन होमिओपॅथी. सो हे मेडिसिन आसा न्हू तेचे सोर्सीस कितें, खंयच्या पासून तयार केल्लेले असतात? होमिओपॅथीक मेडिसिन्स तयार करपाक एनिमल्स प्रोडक्ट यूज करता, प्लांट प्रोडक्ट यूज करता आनी मिनरल्स मिन्स एलिमेंट्स आसता जी केमिकल एलिमेंट्स तसले यूज करता. सो तिनूय भाशेचे पद्दत यूज करता होमिओपॅथीक मेडिसिन प्रिपेर करता. तुम्ही म्हटलें न्हू आतां एनिमल सोर्स यूज करता, प्लांट सोर्स यूज करता. अशे कितलेच सोर्स एनिमल प्लांट पॉयझनस आसता. सो इज इट सेफ लोकांक अशें मेडिसिन दिवपाक? येस, एब्सोल्युटली सेफ. होमिओपॅथीक मेडिसिन जे आसता न्ही तेजे पळय कंटेंट आसता क्रूड सबस्टन्साचो. समज तूं कसलो एक सबस्टन्स यूज केलें, ताजो कंटेंट इतलो कमी जाता की तो अंडर स्पेक्ट्रोफोटोमिटर तो दिसना पासून, बट ताजो पण इफेक्ट जो उरता न्ही, आमी म्हणटा देर इज अ थियरी वीच इज नोन एज वॉटर मेमरी ऑफ वॉटर. मिन्स ते औषधाचे ओरिजिनल पळय सबस्टन्स आसता ते उरना, बट ताची जी मेमरी कशी उरता आनी तो मेडिसिनल पावर आमी यूज करता क्युअर करपाक. सो दॅट्स वाय देर इज नो सायड इफेक्ट्स विथ होमिओपॅथीक मेडिसिन. होमिओपॅथीक मेडिसिनान बिलकुल सायड इफेक्ट जायना कित्याक क्रूड सबस्टन्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आसता. डॉक्टर, तुम्ही सांगा की हे होमिओपॅथीक मेडिसिन आतां आमी प्रेग्नंट लेडीन बीन यूज करू शकता? या, प्रेग्नंट लेडीन यूज करू शकता. इट इज व्हेरी सेफ. कांय तेजे प्रॉब्लेम जायना प्रेग्नन्सीन यूज केल्यार. अच्छा. आनी न्यू बॉर्न जाल्लेली भुरगीं? सेम टायम इवन न्यू बॉर्न बेबीकूय यूज करू शकता, चिल्ड्रनाकूय यूज करू शकता. अशें कांयच प्रॉब्लेम ना. तेजे सायड इफेक्ट काय आसना न्ही मेडिसिनाचे. सो कांय इश्यूज जायना, नायदर प्रेग्नंट बायलेक ना इवन चिल्ड्रनाक कांय इश्यू जायना दिले म्हणून. इट इज व्हेरी सेफ इन बोथ द केसीस. आनी होमिओपॅथीन कसले दुयेंसां ट्रीट करूंक मेळटा? होमिओपॅथीचे रेंज खूब वायड. मिन्स सिंपल कोल्ड कफ जी आमकां
सर्दी खासी जाता तसले पासून क्युअर करपाक शकता आनी इवन केसीस ऑफ कॅन्सर पासून क्युअर करपाक शकता. सो रेंज खूब आसा. आर्थरायटीस आसतले, हेमोरायड्साचे प्रॉब्लम आसता, बायलांचे मेन्स्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आसता, कसलेय जावं ते होमिओपॅथी कॅन ॲक्ट इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ केसीस ऑन ऑल कायंड्स ऑफ केसीस, ऑलमोस्ट ऑल कायंड्स ऑफ केसीस. असे लोक खूब म्हणटा पळय होमिओपॅथीक ट्रिटमेंट घेवंक गेल्ले की डॉक्टर खूब टायम काडटा केस टेकींग घेवपाक बीन, खूब 1 वर 1.5 वर अशें खूब रावचें पडटा म्हणटा. सी अगेन इट डिपेंड्स ऑन एक केसीपेचेर डिपेंड आसता. सपोज एक एक्यूट केस आसा जाल्यार आमकां चड टायम लागना, एक 10-15 मिनटां सुद्दां ती केस घेवंक जाता. पण सपोज तशेंच एक केस खूब क्रॉनीक आसा, खूब तेंपाची केस आसा जाल्यार आमकां थोडी डिटेल हिस्ट्री घेवची पडटा, म्हणजे तेजी फॅमिली हिस्ट्री घेवची पडटा, पर्सनल डिटेल हिस्ट्री घेवची पडटा. सो इट डिपेंड्स ऑन द केस. सपोज एक एक्यूट केस आसा जाल्यार आमकां इन शॉर्ट एक 10 मिनटाची हिस्ट्री घेवची पडटा. सपोज एक केस खूब लॉंग क्रॉनीक 2-3 डिजीज वांगडाच आसा, डायबिटीज आसा, हायपरटेन्शन आसा, सो आमकां मातशी डिटेल हिस्ट्री घेवची पडटा. जर तर एक्यूट आसा जाल्यार म्हणजे अशें जोर थंडी बिंडी हे ट्रीट करूं शकता आमी. इच केसीचेर डिपेंड आसा. सपोज एक हेडेक आसा, हेडेकाक आमी फक्त ताका थोडी डिटेल विचारूं शकता न्ही, हेडेक केन्ना जालें, कशें जालें, ते हेडेका बरोबर आनीक कितें सिम्पटम्स आसा. पण सपोज आर्थरायटीस आसा केस जाल्यार आर्थरायटिसाचे डिटेल सगळे घेवचे पडटले आमकां, म्हणजे कितके तेंप जालो आसा, कितें तेजी पर्टिक्युलर कॉज आसली, अलॉंग विथ आर्थरायटीस आनी कितें कॉम्प्लिकेशन आसा, आनी कितें फॅमिली हिस्ट्री आसा. सो तो सपोज कितें आनी मेडिसिनाचेर आसा डिपेंड की ना, ते सगळें घेवचें पडटा न्ही. ओके. आनी तुमी अशें विचारतात की स्ट्रेस कितें, बिहेवियर कितें, चायल्डहूड हिस्ट्री कितें, ड्रीम्स विचारता. सो हाव फार दीस ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टंट. बेसिकली आमकां क्रॉनीक हिस्ट्री जी आसता न्ही, खूब वर्सांची खूब तेंपाची दुयेंसां आसता, तसले डिजीजान आमकां डिटेल हिस्ट्री घेवची पडटा. कित्याक आमचे मेडिसीन दिता न्ही ते स्पेसिफीक मिन्स एक एक्झॅक्ट स्पेसिफीक जे मनशाचो बिहेवियर आसता कसो ताका पळोवन आमी दिवचें पडटा. सो वी हॅव टू टेक इमोशनल सिम्पटम्स, तांचे आमी इमोशनल सिम्पटम पळोवचे पडटा. तांकां राग कित्याक येता, केन्ना येता, कसली भिरांत दिसता, तेवूय आमकां इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट. अलॉंग विथ दॅट फिजिकल सिम्पटम्सूय आमी घेवचे पडटा. अलॉंग विथ दॅट तेंची पास्ट हिस्ट्री, फॅमिली हिस्ट्री, हेजें सगळें कन्सिडर करून आमकां एक पर्टिक्युलर मेडिसीन दिवचें पडटा आनी तें मेडिसीन मागीर क्युअर करता. तशें आसता. अशें कितें जॉयंट प्रॉब्लम्स बीन असले म्हणटकूच पेशंट वखदाचेर आसता न्हू, हे म्हणटा की खूब टायम लागता ट्रीट जावपाक. दिस इज ट्रू की खूब टायम लागता होमिओपॅथीक मेडिसिनान ट्रीट जावपाक. बेसिकली कितें आसता पळय, दुसरें मेडिसीन तुवें घेयलें, समज तूं पेन किलर घेतलो जाल्यार जॉयंट पेन तुजो एक 3-4 वरां बरो जाता. ते मेडिसिनाचो इफेक्ट गेलो परत तुजें जॉयंट पेन सुरू जाता. कित्याक बेसिकली जॉयंट पेन आर्थरायटिसाचें एक्झाम्पल दिता तुमकां हांव. जॉयंट पळय आसा न्ही, कार्टिलेज आसा ती झरता आनी झरून तें स्टिफनेस जाता, पेन जाता. सो तें पेन किलर फक्त तो पेन काडून उडयता. तें फ्रिक्शन जावन ती कार्टिलेज झरल्या ती ग्रो करपाक जायना पेन किलरान. बट विथ होमिओपॅथीक मेडिसिनान कितें जाता, ती कार्टिलेज आसता ती ग्रो बॅक करपाक जाता. ते फ्लुइड आसता ते पासून परत येवपाक शकता एज पयलीं आशिल्लें ते भशेन. तें ओवरनायट जायना. अशें ना की आज घेतलें आनी फाल्यां परवां बाल्यान सारकें जातलें तें, अशें जायना. इट टेक सम टायम बट क्युअर कंप्लीट जाता. मिन्स ती कार्टिलेज भरून येता आनी सारको जाता जॉयंट. हितूरच हांव एक ऍड करता की सपोज आतां एक हेडेक आसा, हेडेक पेशंट आयला, आमकां हेडेक पेशंटाक एक मेडिसीन दिलें म्हणटकूच 10 मिनटान तेजो हेडेक कमी जावपाक जाय. पण तशेंच आर्थरायटीस केस तशें डॉक्टर डॉमनिकान सांगलां तितूर जे ते हिलींग आसा प्रोसेस ताका मातसो टायम लागतलो. अशें न्ही की तें ओवरनायट रोखडेंच तेचें बरें जातलें. सो ताका मातसो टायम लागता. पण इन केस ऑफ एक्यूट कितें सपोज केस आसा, हेडेक म्हण, फिवर म्हण, ते मेडिसीन दिलें की रोखडेंच एक 10 मिनिट्स पेशंटा बरें दिसपाक जाय. इतले फास्ट होमिओपॅथी एक्ट करता की विदीन 10 मिनिट्स हेडेक बरो जावपाक जाय. ओके, इतले फास्ट एक्ट जाता. ओके. एंड अनादर थिंग इज दॅट होमिओपॅथीक मेडिसीन दिसपाक सगळी सेम दिसतात, पण इज इट सगळ्या टायम ती सगळी सेम असतात? अजिबात ना. सी आमी जे बेजीक मेडिसीन जे आमचे आसता न्ही ते शुगर आमचे पिल्स म्हणटा पळय ते पिल्स आसता, पण आमी जे ते भितर ऍड करता शुगर पिल्स दिसपाक सेम दिसता, पण जे आमी भितर ऍड करता ते लिक्वीड, दॅट इज द लिक्वीड एक्सट्रॅक्शन आमी जे करता फ्रॉम प्लांट ऑर मिनरल ऑर एनिमल्स, ते एक्सट्रॅक्शन ते लिक्वीड फॉर्मान जे आसता ते आमी ऍड करता मेडिसिनान. आनी तेंची वेगळी वेगळी स्ट्रेंथूय आसता मेडिसिनाची. सो त्या प्रमाणे जे पेशंटाची रिक्वायरमेंट आसता त्या प्रमाणे आमी पेशंटाक दिता. सो हे मेडिसीन चालू असताना
कितें आनीक कितें दुसरें मेडिसीन घेतले बितले जाल्यार, नाल्यार कोण एलोपॅथीक मेडिसीन, थोडे लोक प्रेशराचेर डायबिटीजाचे बीन मेडिसिनाचेर चालू आसता, सो तेन्ना तांकां हे मेडिसीन घेतले जाल्यार कितें त्रास जाता? ना, तशें कांय ना. मेडिसीन ते चालू आसतना आमची होमिओपॅथी मेडिसीन घेतले म्हणून काय त्रास जायना. ओके ओके. आनी आतां ते मेडिसीन आसता पळय ते टेस्ट करपाक गोड आसता, स्वीट आसता, सो डायबिटीज लोक आसता तांकां ते घेवं शकता, डायबिटीज लोक हे मेडिसीन घेवं शकता? येस, ऑफकोर्स सेफली घेवपाक शकता. ताजो शुगर कंटेंट एकदम कमी आसता आनी ताज्यान ब्लड शुगर वाडना. इट डज नॉट इनक्रीज सबस्टॅन्शियली. सो कांयच तुका फरक पडना ब्लड शुगर. अशें न्हय की होमिओपॅथीक मेडिसीन घेतला ब्लड शुगर आउट ऑफ कंट्रोल वयतलो, ना, तशें कांय जायना. इट इज सेफ टू बी टेकन फॉर डायबिटिक्स एज वेल. ओके. आनी डायबिटीज आतां मेडिसीन चालू आसता तेन्ना कितें रेस्ट्रिक्शन्स आसता? रेस्ट्रिक्शन जे आसता ते नॉर्मली डायबिटीजा पेशंटा पळय आसता, स्वीट खावपाचें ना, ते नॉर्मल रेग्युलर रेस्ट्रिक्शन आसता. रातचे रायस खावप ना, ते रेस्ट्रिक्शन रेग्युलर आसता. अशें ना की होमिओपॅथीक मेडिसिना खातीर सेपरेट रेस्ट्रिक्शन अशें ना. अशें थोडे लोक म्हणटा की थोडे डॉक्टर्स अशें म्हणटा की फॉलो करता की बाबा ऑनियन घेवप ना, स्ट्रॉंग कॉफी घेवप ना, मिंट खावप ना. पण ते थोडे डॉक्टर्स फॉलो करता, थोडे डॉक्टर्स फॉलो करना. अशें ना की ते घेतले म्हणून कितें हार्म जाता. ओन्ली थिंग मेडिसिनाची मातशी एफिशियन्सी कमी जाता. ओके. कित्याक हे कॉफी म्हण, ऑनियन म्हण, तांकां तेंची ओन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसता, सो दॅट मायट इंटरफियर इन द ट्रिटमेंट. सो घेतले म्हणून काय प्रॉब्लेम ना, फक्त मेडिसिनाची एफिशियन्सी कमी जावं शकता. हार्म काय जायना पेशंटाक. ओके. सो व्हडलोसो हार्म काय नासता. आनी होमिओपॅथीक च्या बद्दल आनीक कितें रिसर्च बीन कितें चालू आसा? हय, देर इज लॉट ऑफ रिसर्च गोईंग ऑन इन होमिओपॅथी. थोडे वर्सां पयलीं होमिओपॅथी कॅन्सराक बी इतले यूज जायनाशिल्ले, बट आतां आजकाल होमिओपॅथी इज बीन यूज्ड फॉर कॅन्सर, ऑटो इम्यून डिजीज जे आसता तसले दुयेंसांकूय खुबशे यूज जाता आतां, आनी बरे रिजल्ट मेळटा होमिओपॅथीक डॉक्टर्सांक. अशे एक हॉस्पिटल्सूय आसा आतां इंडियात जे होमिओपॅथीक डॉक्टर्स एक्सक्लुझिवली फक्त होमिओपॅथीक मेडिसिनूच यूज करता टू ट्रीट इवन इमर्जन्सीज. अक्यूट इमर्जन्सी पासून जे डॉक्टर आसा ते फक्त डिजीज आसा ते होमिओपॅथीक मेडिसिनानूच हँडल करता, तशें आसा. सो खूब रिसर्च जाल्लें आसा. अब्रॉडूय जाता. देर इज रिसर्च गोईंग ऑन एड्स ऑल्सो, ऑन कॅन्सर, ऑन मेनी अदर डिजीजीस. खुबशे रिसर्च. आनी रिसंटली जे इबोला आयिल्ले, इवन तितूर इन अब्रॉड खुबशे अशे होमिओपॅथी डॉक्टर्सांनी रिसर्च केले आनी आमचे खुबशे अशे ड्रग्स आसा जी इबोला पेशंटाक दिले आनी तांची बरी रिकवरी जाल्ली आसा. ओके. सो एक जेन्ना कितें नवी डिजीज येता तितूर रिसर्च करून होमिओपॅथी हॅज गिवन लॉट ऑफ इफेक्टिविटी. डॉक्टर, तुमी आतां म्हटलें न्ही की होमिओपॅथी कॅन्सरान पासून यूज केल्ली आसा आनी रिसर्च इज गोईंग ऑन. आनीक थोडे आमकां कितें सांगशात? रिसर्च तुमकां आसा ते पळय, इट्स नॉट लायक सगळ्या कडेन अशें रिसर्च जायना, बट थोडे आसा. हांव तुमकां एक एग्जांपल दिता. एक डॉक्टर आसा कॅलकटा, तो दिसाक 25-30 फक्त कॅन्सराचेच केसीस पळयता आनी ताका इतले फॅन्टास्टीक रिजल्ट्स मेळटा की आमी ताका आतां स्पेशली आपयला आमच्या एक इव्हेंटाक खातीर, सो दॅट ही कॅन शेअर हीज एक्सपिरियन्सीस वीथ अदर डॉक्टर्स अशें. सो खूब आसा की रिसर्च चलता. HIV तुमकां सांगिल्लें आतां. HIV आफ्रिकान खुबशें स्प्रेड जाल्लें आसा, स्पेशली सावथ आफ्रिका. सो तसल्या जाग्यांनी होमिओपॅथीक मेडिसीन वेस्टर्न युरोपियन डॉक्टर्स वचून खूब रिसर्च केल्लें आसा आनी तांकां बरो इफेक्ट मेळ्ळो आसा विथ होमिओपॅथीक मेडिसीन टू मॅनेज HIV इन्फेक्शन्स.